जाय, कित्याक हे फक्त 2 वर्सां बसून फक्त अभ्यास करता. कसलो अभ्यास करता आमकां खबर ना. सो वी हॅव डिमांडेड की हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. जे कोण इन्वॉल्व आशिल्ले तांचेर एफआयआर जावपाक जाय. ही हॅज अश्युअर्ड अस. ऑल्सो वी हॅव आस्क्ड फॉर SIT की बाबा नेमकें जालें कितें, आनी त्या पुलीस स्टेशनाच्यो CCTV फुटेज ह्यो आमी मारगांव पुलीस स्टेशनान पब्लीक करच्यो, हें आमी मागणी केल्ली आसा. म्हाका दिसता थंय एक्झॅक्टली जालें कितें हें सगळ्या गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. कित्याक आज एक अशें परसेप्शन तयार जालां की ज्युडिशियल एसॉल्ट जालो. SP सांगता तो पयलीं ताका सांगलें कोणें पुलीस स्टेशनार की तो बशिल्लो उठ्ठा आसतना पडलो. SP सांगता चलत वता आसतना पडलो. आनी कोण आनी कितें उलयता. सो म्हाका दिसता कितें आसा तें गोंयकारां मुखार येवनी CCTV फुटेज पुलीस स्टेशनाची जाहीर करची. म्हाका दिसता तातूंत क्लियर जातलें. सो हें सांगपाक आज आमी हांगा आयिल्ले. त्याच बरोबर आमी DGP मडगांव टावन पुलीस स्टेशन हें कशें माल फंक्शन जाता आनी थंय जो स्थानीक आमदार जो आतां मंत्री जाला, पुलीस स्टेशनाची वागणूक थंयच्या आमदार पळय जाची वागणूक आसता तशें तें पुलीस स्टेशन काम करता. फाटल्या दिसांनी मडगांवाची केस जाल्ली. एक ल्हान भुरग्यान एक व्हिडिओ काडिल्लो. बजरंग दलाच्या मनशांनी ताका फोर्सिबली व्हिडिओ काडपाक लायिल्लो. परत गोंयान एक कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपाचे जे प्रयत्न केल्लो तेजेर अजून कांय जावं ना. तो व्हिडिओ सावयो बाबान तांकां दिला. IGन आमकां प्रॉमिस केला की आपूण त्या केसी भितर तात्कालीन थंय पळयता कितें जालां तें. कित्याक जो एक्यूज आसा तो एंटिसिपेटरी बेलाक एप्लाय करता पूण पुलीस कांय एक्शन घेना. पुलीस सांगता अननोन एक्यूज म्हणून. सो थंय CCTV फुटेजी भितर 3 CCTV कॅमेरा आशिल्ले. थंय कळटा त्या भुरग्याक कोण बाबा फीड करतालो तो. आज गोंयान समज जर तर कोणूय कम्युनल टेन्शन करपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता तांकां आतांच धरून भितर उडोवपाक जाय. काल मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो आपूण सगळ्यांक टायट करपाक लायला म्हणून. कसलें हें बीन टायट कॉप मारून टायट करपाक लायला. कांयच म्हाका समजना मुख्यमंत्री कितें उलयता तो. इलेक्शनां येवपाची आसा. आतां ZP इलेक्शन येतलें म्हणटा म्हणसर म्युनिसिपालिटी येतले आनी असेंब्ली इलेक्शन येवपाचें आहा. असले कम्युनल टेन्शन कम्युनल हेट्रेड हें जावपाची शक्यता आसा. आमी DGPक सांगलां की ह्या इन्सिडेंटाचेर ह्या केसीन तुवें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडटली. ताणें आमकां प्रॉमिस केला दॅट ही वील लूक इनटू इट. आनी जर तर ह्या केसीचेर कांयच तोडगो येना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां परत हांगा घेराव घालचो पडटलो. लास्टली हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदतां की आज हें डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार न गोंयकारांक जॉब दिवपाक शकना. आनी जो गोंयकार गोंय सोडून भायर वता नोकरेक जेन्ना तो फेस्टिवल आनी सणाक जेन्ना गोंयान येता तो सुद्दां सुरक्षीत ना. पुलीस कस्टडी भितर आज एसॉल्ट चल्ला. म्हाका दिसता दीस इज कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट. अमित बाब आतां प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी घेवन तेंच्यांनी PSI सस्पेंड केल्लो आसा. सो तुमचो डिमांड आसा की PSIचेर FIR रजिस्टर जावची. कित्याक सस्पेंड केलो हो पयलो प्रश्न. FIR कित्याक रजिस्टर जाली ना. खंयच्या बेजार केलो रे. म्हळ्यार हाजो अर्थ इट लुक्स व्हेरी सस्पिशन न्ही. तो SP कितें उलयता आमकां समजना. SP 7 दिसांनी जेन्ना मिडियान हाडले जेन्ना भायर आयले तेन्ना तो सांगता. सो म्हाका दिसता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आमी डिमांड केला. ताणें सांगलां की आपूण इन्क्वायरी म्हणल्यार FIR रजिस्टर करता सगळ्यांचेर आनी हें भायर येवपाक जाय. CCTV फुटेज येवनी भायर. म्हाका दिसता जाणांचेर म्हटल्यार मेन्शन करायचं सांगलां. ना आमी सांगलां जे कोण इन्वॉल्व आसा पुलीस स्टेशनार तांचे कडेन फुटेज आसतली. कोणें ताका मारला कितल्या PSIनी मारला काय हवालदार कोणें मारला ते येवनी बरें भायर. सगळ्यांक घालपाक जाय भितर. प्रमोद सावंताक सांगता सगळ्यांक टायट कर. तो काल जाणा सगळ्यांक टायट करता म्हणून हांगा काय कर. थँक्यू.